नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सोबिस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। वजन माप खात्यान परवरेच्या तळकर गॅस एजन्सीचेर घातली धाड। कमी वजनाचे 33 गॅस सिलिंडर केले जप्त। कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या नावाखाला चालू आसा भानगड। विजयाचो आरोप, संबंधित मंत्र्याक काढून उडोवची केल्या मागणी। दिवाळेच्या दिसा पातोडेर नरकासुराक लासपाक ही गोंयची प्रथा। ही विशया वयल्यान करूं नाकात राजकारण। पर्यटन मंत्र्याचो सुदिनाक सल्लो। ड्रोन पॉलिसी नोव्हेंबरा मेरेन करतले निश्चित। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती। गाड्यांचो प्रश्न निवाळो जालो, सुटावो आता म्हाल जाता पेड्ड्यार। बांबोळेच्या गाडेकारांनी आमदार विरेशा कडेन मांडली व्यथा। आनी मागण्यो जावंक नाय पुराय। म्हापशे पालिकेचे कामगार फाल्यांच्यान वतले संपार। आता पळोवया खबरो विस्तारान। एलपीजी गॅस सिलिंडर विकत घेवप्यांनी सावधान। गोंयांत गॅस सिलिंडरांतलो गॅस चोरपी रॅकेट कार्यरत आसा असो इशारो वजन माप खात्यान दिला। परवरेच्या तळकर एचपी गॅस एजन्सीत बेरेस्तारा वजन माप खात्यान धाड घातली आनी अजापाची गजाल म्हळ्यार 51 सिलिंडरां मदले वट्ट 33 गॅस सिलिंडर ताके परस कमी वजनाचे सांपडिल्ल्यान खात्यान ते जप्त केल्यात। इतलेच न्हय जाल्यार थंय आशिल्लो वजन माप कांटो आनी सिलिंडरांतल्यान गॅस भायर काडपा खातीर जाय आशिल्ल्यो वस्तूय जप्त केल्यात। दर एका सिलिंडरांत 2 ते 3 किल गॅस उणो अशें उक्ताडार आयला। या धाडी मजगती एसपी गॅस कंपनीच्या प्रतिनिधीक आपोवन घेतले आनी ह्या विशीं कागाळ केली। कंपनीच्या स्पश्टीकरणा उपरांत ह्या स्कॅमान सामील आशिल्ल्यांक अटक करतले अशें वजन माप खात्याचो इन्चार्ज कंट्रोलर अरुण पंचवाडकर हांणी सांगला। तशेंच गिरायकांनी गॅस सिलिंडर विकत घेताना तो मापून घेवचो आनी एजन्सीन मापकाक न्हयकारले जाल्यार वजन माप खात्यान तक्रार नोंदवचे आवाहनूय पंचवाडकरान केला। आज आमी आमची टीम हांगा आयिल्ली हांगा तेन्ना आमी एक ही गाडी आमी पळयली आनी गाडींचे सिलिंडर आमी चॅक केले। पूण सरप्रायझिंगली प्रॉब्लम कितें जालो, गाडी चॅक करची सिलिंडर चॅक करचे पयलीं आमी भितर टूल्स पळयले आनी इट लीड्स टू आवर सस्पेशन कितें तरी हांगा पिलफ्रेज चालू आसा। सो आमी मागीर हांगाच ताजें नेट कंटेंट करपा लागून सगळे सिलिंडर खाली केले। 51 सिलिंडर आशिल्ले भितर डॉमेस्टीक। एक्चुली डॉमेस्टीक सिलिंडरांक टेर वेट सोडून 14.2 kg आसचो पडटा। पूण आमकां आउट ऑफ 51 सिलिंडर इट इज व्हेरी सरप्रायझींग दॅट 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट। एक हातून 2 किलो, एक हातून 2.5 किलो आनी 33 सिलिंडर्स वेर फावंड शॉर्ट आनी इट इज अ व्हेरी शॉकिंग because this type of pilferage, this type of shortage cannot come from the company. कंपनीच्यान कितें जाता, तुका एक सिलिंडर आयलो जाल्यार एक 150 ग्राम there is a tolerance. पूण हांगा तुमकां 2-2, 2.5 एक सिलिंडर तर आमकां मेळ्ळा 2.8 किलो शॉर्ट. सो there is something fishy here. So we have called this company sales officer also here to identify the cylinder. ते सिलिंडर सगळे आमी आयडेंटिफाय केले, तांची सील चेक कर whether there is any tampering in the seal. So only when he gives his report we will act further and if there is anything we will act as per the package committee act and rule प्रमाणे आमी तांकां बूक करतले। एक शॉकिंगली तुमकां दाखोवपाक सोदता, वी हॅव सीन बिकॉज वॉट हॅपन all the weighing scales they have to weigh the domestic weighing cylinder आनी लोकांक दिवपा जाय। पूण we have seen that these weighing scales are not verified by them. Unverified weighing scales were used on the vehicle. खरें म्हणल्यार कस्टमराक दिता आसतना तांणी असली स्केलींचेर ते वेट करून दाखोवन दिवंक जाय, पूण ह्योच अनवेरिफायड आशिल्ल्यो आमचे कडेन त्योय आमी सीज केल्या। One more thing is that
एक पायप आमी सीज केला फ्रॉम दीस गाडयेच्यान. दीस इज यूज टू ट्रान्सफर द गॅस. हो गॅस लायतात आनी दुसरे वटेन हें करतात. दीस टूल वी हॅव रिकवर्ड फ्रॉम द व्हेकल, सो ताजेरूय इन्वेस्टिगेशन जातलें. वन मोर टूल वी हॅव रिसीव्ड फ्रॉम दीस इज, हे एक टूल आसा ताजो जो वाल आसता तो टायट करपाचो, तोय टूल आमी वी वॉन्ट टू इन्क्वायर अबाउट दीस, वाय दीस टायप ऑफ टूल्स वी आर फावंड इन द व्हेकल. आनी हेच आतां सद्याक आमचो हो ड्रायव गोंयभर चालू आसा. आय रिक्वेस्ट ऑल द कस्टमर्स कोण गॅस सिलिंडर घेता, बिकॉज देर इज एक आमचे एज पर अवर इन्फॉर्मेशन देर इज अ गँग हू इज वर्किंग इन गोवा. ते सिलिंडर शॉर्ट करून शॉर्ट डिलिव्हरी दितात. सो लोकांनी मातशें विजिलंट जावचें आनी लोकांनी प्रत्येक सिलिंडर वेईंग करून घेवचो. आनी इफ नॉट, इफ कोण तर एनी ऑफ द कस्टमर हे डिलर तुमकां दिवपाक तर वेईंग स्केल तांचे गाडयेन ना जावं ते तुमकां वे करून सिलिंडर दिना, इन्फॉर्म अस, वी विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दॅट. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामात भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोप करीत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायन परतून एक फावट गोविंदाक काडून उडोवपाची मागणी केल्या. टेंडर काडिनासतना टॅक्टॉन कंपनीक काम दिवपाचो निर्णय कला आनी संस्कृती मंत्र्यानूच घेतिल्ल्याचे विजय म्हणटा. ज्या अणभवाच्या आदाराचेर हें काम दिलां तो अणभव ह्या कंपनीक नाशिल्ल्याचो दावोय तांणी केला. तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या विशींची आपली भूमिका स्पश्ट करपाची मागणी तांणी केल्या. कला अकादमीच्या कामात कसो भ्रष्टाचार जाला हे दाखोवपा खातीर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय फायलींचो गठ्ठोच घेवन पत्रकारांक सामकार आयिल्लो. एक फायल आनी तातूंतलो संदर्भ दीत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे लोकांक कसो फटयता हे विजयान पत्रकारांक सांगलें. कामाचो कसलोच अणभव नासतना कला अकादमीचें काम टॅक्टॉन कंपनीक दिवपाचो निर्णय मंत्र्यान ह्यान आदींच घेतिल्ल्याचो आरोपय विजयान ह्या वेळार केलो. मंत्र्यान कितें सांगलें की टॅक्टॉन म्हणटा तो गोवा भवन जुहू ताजेर रेट्रोफिटींग काम केलां आनी ताजे खातीर आमी स्पेशलायज्ड एजन्सी म्हणून ती चूज केल्या. बरें, कला अकादमीचो टेंडराक वर्क ऑर्डर केन्ना दिली पळय हांव कसो मंत्र्याची आतां फटींगपणां भायर सरता ती. कला अकादमीच्या टेंडराक 49 crores 57 lakhs हो टेंडर दिलो 3 मे 2021. 3 मे 2021 आणि जुहूचे काम हे रेट्रोफिटिंगाचे काम 34 crores 5,70,060 ओनली. हे केन्ना दिले 31 डिसेंबर 2021. म्हणल्यार कला अकादमीचे काम दिता आसतना जुहूचे काम येवंकूच नाशिल्लें. सो मंत्र्यान पयलींच फिक्स केल्लें की हे फुडें काम जातलें 6 म्हयन्यांनी ते ताका पडटलें म्हणून. आनी ते ताणें जस्टिफाय केलां पयलेंच. दिस इज वॉट द डॉक्युमेंट शो एंड दिस इज द ऑल्सो इन द कोर्ट, इन द हाय कोर्ट. कला अकादमीचे काम 49 कोटी रुपयांक दिल्ले आसतना लेगीत ऑक्टोबराचे 6 तारखेर CCTV आनी ध्वनी वेवस्थे खातीर आनीक 16 कोटी रुपया कला आनी संस्कृती खात्यान मंजूर केल्यात. देखून हो घोटाळो 50 कोटी रुपयांचेरूच सोंपना अशें विजयान म्हटलां. फकत 4 कोटी रुपयान बांदिल्ली कला अकादमी दुरुस्त करपा खातीर 66 कोटी रुपया कशे लागतात असो प्रश्न विचारीत मंत्री गोविंद गावडेच्या राजीनाम्याची मागणी विजयान ह्या वेळार केल्या. तो राजीनामो दिना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताका काडून उडोवचो अशें विजयान म्हटलां. ताणें एक म्हणलां की PWD मंत्र्यान नॉमिनेशन बेसिसवर PWD डिपार्टमेंटान नॉमिनेशन बेसिस करपाचें डिसिजन घेतलें म्हणून. पूण एक फायल नोटींग आहा हे तुमच्या हांगा चॅक करूं येता. 15/3/2021 15 मार्च 2021 फायल नोटींग आसा जंय चेअरमॅन कला अकादमी आनी आर्ट एंड कल्चर मंत्र्यान म्हणलां एक मीटिंग चेअर केल्या ऑफिशियलां बरोबर आनी ताणें म्हणलां की हे वर्क शूड बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस ऑन नॉमिनेशन. ही फायल नोटींग दाखयता. सो एक फोट शहाजहानाची भायर सरत आसा. मंत्र्यान इमिजिएटली रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आहा, नाल्यार मंत्री हातून भितर पडटलो. ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताका सॅक करपाची गरज आहा. हाजेर क्लियर कट डे इन डे आउट हे स्कॅम चालूच आहा.
डिसेंबर म्हयन्या मेरेन कला अकादमीचें काम पुराय जातलें अशें आश्वासन मंत्री गोविंदान दिलां. पूण कला अकादमीच्या कामात घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप करीत गोवा फॉरवर्डान कोर्टान धांव मारल्या. ताका लागून मंत्री गोविंदाच्यो अडचणी वाडपाची शक्यताय आसा. पूण मंत्री गोविंद गावडे कसल्याच आरोपांचो विचार करिनासतना म्हणटा की हे जे लोक जे कोण बडबडटा पळय न्ही तांकां हांव मिठूय घालना, हांव तांकां मिठूय घालना, कळ्ळें न्ही. आनी कितें आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नरकासूर दहन ही बऱ्यान वायटाचेर मेळयल्ली जैत. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ही परंपरा चलत आयल्या. तेन्ना कितें उलोवन नाका जाल्लें राजकारण करपाचो यत्न करचो न्हू. दिवाळेचे फाटभुंयेर मंत्र्यान गोंयभर उजवाड कसो पडटलो हाचेर लक्ष दिवचें असो सल्लो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक दिला. कार्निवाल, दीपोत्सव आर थिंग फेस्टिविटीज वीच आमी सगळे भुरगे तुमी करूना भुरगेपणान सगळे जाण करीत आसात. आमची प्रथा वेगळी आसा. एवरी स्टेट हॅज इट्स ओन वे. गणपतीक बेंगॉलाक समज चिकन दाखयता आमी दाखयना न्ही. आमी वेगळी प्रथा आसा. सो वेन वी आर कस्टम टू डू अ सर्टन थिंग वॉट इज द होल थिंग. दिपावली म्हणजे कितें वायटाची जैत बऱ्याची. गुड ओवर इवल इज वॉट इज अ सिग्नेचर. कितें आसा दॅट इज अ मायथॉलॉजिकली हाव द स्टोरी इज बिल्ट अप टुवर्ड्स इयर्स. शेवटी कृष्णाची विजय कृष्णाचे हाजेर स्टोरी वता. दीपोत्सव जो जाता गोंयांत तो खंयच देशांत जायना. टुडे वी आर सेईंग एज अ पार्ट ऑफ टुरिजम एक्टिविटी लेट अस शोकेस हाव दिपावली हॅपन्स इन गोवा. आनी ताच्या खातीर समज एक इव्हेंट आसा तो इव्हेंट आमी सगळे देशाभर इंटरनॅशनली आनी नॅशनली लेट ट्युरिस्ट अंडरस्टँड हाव वी गेट दीस कल्चर. आमी कितें करतात रातचो एक इव्हेंट भुरग्यां खातीर जाता. आय वूड कॉल इट अ इव्हेंट आमी भुरगेपणान केल्या, तुमी केल्या, सगळ्यांनी केल्या. ताजेर आज राजकारण तरी कोण तरी करूंक सोदता म्हाका दिसता बरें न्हय. Now somebody wants to make something, you should ask what is his intent of creating something out of nothing. I think Deepavali is a festival of lights, and lights to be on throughout the state is more important than anything else. And the concerned ministers should be responsible to provide this particular lights as far as Diwali is concerned. येता त्या नोव्हेंबर मेरेन गोंय सरकार राज्य ड्रोन धोरण तयार करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. हे धोरण तयार जातकूच ड्रोन क्लस्टर, PPP तत्वार ड्रोन स्कूल, ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट अशे वेगळे रोजगार दिवपी उपक्रम सरकार सुरू करतलो अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या विशीं आयज गोंयच्या सगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांसयत तशेंच सिव्हिल एव्हिएशन मंत्रालयाच्या पदाधिकाऱ्यांक वांगडा घेवन पयली बसका जाली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आज मिटींग आशिल्ली आमची रिगार्डिंग द ड्रोन पॉलिसी. त्या मिटिंगेक आमचो IT मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे, सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री आणि IT मिनिस्ट्री ह्या दोगांच्या वतीन राज्यांतली ड्रोन पॉलिसी नोव्हेंबर पर्यंत फायनलायज करपाचें आसा. राज्यांत आमी ड्रोन स्कूल, ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स, ड्रोन क्लस्टर्स, परत तेजे रिपेर्स आनी हे ते सगळे फायनलायज करपा खातीर पयली ड्रोन पॉलिसी ही नोव्हेंबर पर्यंत फायनलायज जातली. uses of drone in various departments from the agriculture to आमी जशें म्हणटा की एग्रीकल्चर पासून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पर्यंत सगळी कडेन ड्रोन लागता. हे सगळ्या डिपार्टमेंटांक आपयल्ले तांचो इनपुट्स ड्रोन पॉलिसीन आमी इन्क्लूड करपा खातीर सांगला. नोव्हेंबराच्या उपरांत जर ड्रोन स्टेटीक वापरतले आसत जाल्यार सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीची परमिशनूय घेवची पडटली. ड्रोन जेंच्या कडेन आसा तेंच्यांनी रजिस्टर्डूय करचें पडटलें. ताच्या खातीर इवन दो हे सगळें फायनलायज करपा खातीर ड्रोन पॉलिसी आनी ड्रोन युजेस आनी इन फ्युचर आमी ड्रोन स्कूलय PPPचेर एस्टाब्लीश करपाच्या विचारांत आसा. सरकारान बांबोळे वाठारांतल्या फळां आनी भाज्यो विक्रेत्यांची सुवात बदलल्या हाका लागून व्हडलो प्रश्न उप्रासला. सरकारान बांदून दिल्ल्या दुकानांत साधन सुविधा नाशिल्ल्यान मालाचें लुकसाण जाता अशें सांतांद्रेचो आमदार बिरेश बोरकार सांगता. गाड्यांची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. बिरेस्तारा सांतांद्रेचो आमदार बिरेश बोरकार आनी उत्तर गोंयचे उपजिल्लो अधिकारी बांबोळे बाजाराची पळोवणी केली. उपरांत विक्रेत्यांच्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन बोरकारान ह्या वेळार दिलें. जो इश्यू परत येतालो की तांकां वेंटिलेशन सारकें ना. जे स्टॉल्स एलोकेट केल्ले आसा पयलीं ते भायर बसताले, आयज तांकां स्टॉल एलोकेट केले आनी सगळ्यांनी
सगळ्यांनी स्टॉल एलोकेट करून घेतले आनी सगळे भितर गेले. आयज तांकां पळयत जाल्यार सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता आनी हो इश्यू हांवें मांडलेलो पयलूय. हांवें डेप्युटी कलेक्टराक मांडलेलो, हांवें कलेक्टराक मांडलेलो आनी तसोच हांवें सीएमाकूय सांगलेलें की असो प्रॉब्लेम जातलो म्हणून. कित्याक हे जे स्टॉल्स बांदल्या तांकां व्हेंटिलेशन ना जावं तांकां फॅसिलिटी ना. आयज कितें आसता, फ्रुट्स जावं व्हेजिटेबल्स आसता ते ओपन स्पेसीन वचपाक जाय, जावं ओपन तांकां व्हेंटिलेशन आसपाक, वयर पत्रे आसल्यार चलता तो नय आसल्यार चलता. पूण बाकीची वणटी आसपाक जाय. आयज कितें जालें, शॉपां कशी जाल्ली आसा आनी आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी पळयलें की मॅक्सिमम तेंचो जो स्टॉक आसा तो पिड्ड्यार जाता. तेंचे हे आमचे एप्पल पिड्ड्यार जाता, जो बाकीचे फ्रुट्स आसा ते पिड्ड्यार जाता, आडसरां पिड्ड्यार जाता आनी खंय ना खंय तांकां लॉस जाता. आयज ती सांगता त्या प्रमाणे मॅक्सिमम 3000 4000 असो तांकां डेली लॉस जाता. सो असो समज लॉस जालो जाल्यार ते कशें जगतले. सो हो व्हडलो प्रॉब्लेम आसा की सगळे जे हांगा वेंडर्स आसा ते डिपेंडंट आसा. म्हटल्यार तांचो ह्या धंद्याचेर तेंची फॅमिली चलता. एंटायर सगळे पळयल्लो आसा, स्ट्रॅटजी पळयल्लो आसा, दुसरी लोकेशनूय पळयल्ली आसा, तांकां लोकेशनूय दाखयल्ली आसा की दुसरी लोकेशन खंय आसा, मिन्स ती यूज करपाक शकता म्हणून. मागणी पुराय जावंक नाशिल्ल्यान म्हापशा पालिकेच्या कामगारांनी शुक्रारच्यान संपाचेर वचपाचो निर्णय घेतला. आमच्यो मागण्यो पुराय करच्यो हाचो प्रस्ताव आमी पालिके कडेन 10 दिसां पयलीं दिल्लो. मात पालिकेक अपेस आयिल्ल्यान पालिका मंडळाची बसका 31 ऑक्टोबराक जातली आनी देखून आनी कांय दीस वाडयले. तितलो वेळ रावपाक आमचे कडेन वेळ ना, देखून आमी संपार वचपाचो निर्णय घेतला अशें पालिकेच्या कामगारांचें म्हणणें. एग्रीमेंट जालो 1 वर्स एक्सपायर जाल्लो आसा. आमी परत एग्रीमेंट दिल्लो पूण ताणें कोणाचें इंट्रस्ट घेवना. मागीर एकदां मिटींग आपयली तेणें आनी थंय थोडे कावन्सिलर आशिल्ले आनी थंय डिसायड केल्लें की मेडिकल 1000 आनी बाकीचे इश्यूज लायक युनिफॉर्म अलावन्स आनी अशें केल्ले. आनी मागीर ते मिटिंगेक घालता मिटिंगेंतले कांय रिस्पॉन्स जावना म्हणून आमी लेबर कोर्टान गेले. स्ट्रायक नोटीस दिली आनी ती कॉपी लेबर कोर्टाक दिली. लेबर कोर्टान मिटींग आपयली. फाटले की एक 10 दीस पयलीं आपयल्ली तेन्ना आमी तांकां 10 दीस दिल्ले. 10 दिसान मागीर तुमी मिटींग घेया आनी कितें तें सांगा. ती आज आयली आनी ती आमकां सांगता आपणे नोटीस धाडल्या. 31 तारखेर मिटींग जाल्ले तेन्ना डिस्कशन जातलें. तितले मदीं रावपाक आमकां टायम ना. आयज आमची हियरींग आसलेली रिगार्डींग ऑफिसर आमचो मिलिंद गोयेकर हेच्या कडेन आमची आज आमची हियरींग आसलेली आनी थंयसर आमचो युनियन लिडर केशव प्रभू आनी आमचो शिवाजी जावं आमची टीम येयली. सुनील गडेकर 4-5 जाण ते येयले आनी हांव आनी वायस चेअरपर्सन गेली. सो थंय आमी काल नोटीस काडल्या हेची आमची ऑर्डिनरी मिटिंगेची. ती आमची 31 तारखेक मिटींग आसा. सो डिस्कशन आमचें जालां. आतां डिसायड करपा खातीर आमकां कावन्सील मिटिंगेन ते घालचें पडटा. सो ते हांवें कावन्सील मिटिंगेन घातला 31 तारखेक आनी 31 तारखेक कितें आसा ते कावन्सील डिसिजन थरयतलें. नोटीस धाडल्या ती फुटींग जावं शकता. नोटीस धाडल्या ती बेश्टी फकाणां करूं शकता आमी. बुधवारा कोटाळी सांग्यार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत सांगेकार एकठांय येवन लोकांनी सरकारी अधिकारी, थळावो मंत्री सुभाष फळदेसाय तशेंच 2 फॅक्टरी अधिकाऱ्यां सयत भासाभास केली. नवलेश च्यारी हाच्या फामिलीक लुकसाण भरपाय म्हण घरांतल्या कोणाक तरी नोकरी दिवची तशेंच ट्रकाच्या स्पिडीचेर नियंत्रण, येरादारीचो वेळ हाचेरूय लोकांची भासाभास केली. तशेंच 5 दिसां खातीर सांग्यार आशिल्ल्यो पेप्सी आनी IBIS एग्रो ह्यो कंपनी बंद दवरच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. जाल्यार थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगेकाराक आपलो पुराय तेंको उक्तायता. लोकांक फॅक्टरी नाका जाल्यार त्यो म्हाकाय नाका, आपूण लोकां वांगडा आसा अशें मत उक्तायलें. जायना जर जाय जाल्यार बंद करून वचा. काम करतो पयलीं सांगता पयलीं हांव तुमकां सांगता काम करपी कितले जाणां हांगा कोण आहा रे तुमकां एखादे वेळ पेप्सी तुमकां एखादे वेळ बंद जाल्यार कांय फरक पडपाना मरे. डिसिजन घेवपाक जाय. Come forward. Forget about spending money, but you have not even inquired about the family. So this is very serious.
Why should such company keep on producing, exploiting all these situations? So this is I have decided. I will be with the people. Whatever they decide, tomorrow if they decide, okay, nothing will move from here. हांव तुमचे बरोबर रावतलो पालतून बसताले हांवूय बसतलो गव्हर्नमेंट म्हणून न्ही हांव तुमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमचो कितें मेजॉरिटी लोकांक कितें जाय पळय तें हांव करतलो एखाद वेळ हांवूय बंद करपाक शकपा ना आज कॅजिनोय आमकां बंद जाले जाय पूण हांव करपाक शकता सगळे मिनिस्टर म्हणटा कॅजिनो बंद जावपाक थोडेशे कायदे आसता आनी कानून आसता तातूंत भितर पूण बंद जाय जर जाय जाल्यार आमी ताजी जर आमकां कांय फायदो ना आनी आमकां जर कोण एक्सिडेंटा मरता कोण हातून भितर जाता आनी आमकां त्रासच जाता आनी कोणालें कितें प्रदूशण जाता कितें जाता तें आमी करपा जाय न्ही म्हाका लोकां बरोबर रावपा जाय कळ्ळें तुका फोंडे मार्केटा भायर फुटपाथाचेर दिवाळेच्यो वस्तू घेवन बसप्यांचेर मार्केटांत शिफ्ट करपाची मागणी करीत बिरेस्तारा कांय विक्रेत्यांनी पालिकेक घेराव घातलो उपरांत थळाव्या आमदारा कडेन चर्चा करून हातूंत लक्ष घालपाची मागणी तांणी केल्या हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सोडोवपाचें आश्वासन आमदार रवी नायकान दिलां फोंडे पालिकेची अर्थीक स्थिती फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन बिकट जाल्ल्यान बुधवारा सकाळी अध्यक्ष रितेश नायक हांणी आयोजीत केल्ले खासा बसकेत पालिकेचे अर्थीक स्थिती विशीं नियाळ घेवन रहिवासी आनी वेवसायीक घरपट्टींत वाड करपाचो निर्णय घेतलो रहिवासी करांत 15 रुपया प्रति चौखण मिटर जाल्यार वेवसायीक करांत पोरण्या बांदकामा खातीर 100 रुपया प्रति चौखण मिटर हो नवो दर लागू केला तेच बरोबर नव्या बांदकामा खातीर 206.8 रुपया प्रति चौखण मिटर दर लागू केल्ल्याचे अध्यक्ष रितेश नायक हांणी सांगलें म्हणजे आता 1997 आमचो आशिल्लो 5 रुपया 2016 जालो 5.5 रुपया तो रेजिडेन्शियल रेट पर स्क्वेअर मिटर 2019 7 रुपया आणि आमची GDP सुद्धा आमच्या आता 12% पावली पण आमचे रेट अजुनूय 7 रुपयाच आशिल्लो इतले वर्स सो कितें जालें आमचे 6 पे 5 पे 6 पे सगळे आमी आमची वाडयले सॅलरीज पूण इन्कम सायडीन आमचें कांय काम जावना इतले वर्स सो खंयचेच कावन्सिलान आमचे इतले वर्सां जाली ती इन्कमाचेर भर दिवना एक्सपेंडिचर खूब जालो पूण इन्कमाचेर आमी आमचे भर जावना आनी 7 रुपया तशेंच उरचे म्हणून आतां ही परिस्थिती अशी पावला की आमकां 3 crore 15 lakhs डेफिसीट जाता सो आमचो इन्कम आसा 7 crore 39 lakhs 11,687 आणि आमचो एक्सपेंडिचर आसा 10 crore 54 lakhs 55,662 ह्या वर्साचो सो एक अप्रॉक्सिमेट इतलो जातलो आतां आमी 6 म्हयन्याच्या धरून एप्रॉक्सिमेट इतलो जातो सो हे डेफिसीट जालें कित्याक की आमी इन्कमाचेर इतल्या वर्साक खंयचेच आमी भर दिवना एक्सपेंडिचर करत रावले आनी वेगळे एक्सपेंडिचर जाले पूण हेजेर भर दिवना सो आतां आमकां इमर्जन्सी ही आमकां पगार घालपाक जाय सो हेज्या खातीर आमकां इमर्जन्सी थोडे स्टेप्स आमकां हार्ड डिसिजन थोडे घेवचे पडटले गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता आतां रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात तशेंच Facebook पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV